नमस्कार. टॉक टेबल ह्या आमच्या कार्यावळींत आमी वेगवेगळे असे वेगळे चेहरे हाडटात तांकां वेगळें कितें तरी सांगपाचें आसता, तांचे कडेन कितें तरी वेगळें आसता. आनी आज आमी मेळटात गिरीराज पै वेर्णेकर हांकां. गिरीराज, तुजो आज वाडदीस, तुका हांव परबीं दिता. थँक्यू सो मच सर. इनफॅक्ट म्हाका दिसलें वाडदिवसाक आज जेन्ना हांवें सकाळीं फेसबुकार वाचलें तुजो एक इंटरव्यू घेवचो. आतां हें फर्स्ट टायम अशें जाता आसतलें खंयचे तरी पार्टीचे स्पोक्समॅनाचो इंटरव्यू घेतात. आनी इतल्या खातीर तुका, कारण तुका पळयलां तूं एग्रेसीव आर्टिकुलेट तूं अभ्यास करून येता आनी तें हांवें पळयलां. भोमाचेर आमी डिबेट घेतिल्ली, रस्तो डायवर्जनाचेर, आनी ते लोक तयारेन अभ्यास करून आयिल्ले. पूण तूं असो अभ्यास करून आयलो की तुवें मुखावेल्या मनशाक सामकें निरुत्तर करून उडयलो. कारण तुवें CMच्या ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट केलो, PWDन कॉन्टॅक्ट केलो आनी तुवें सारके डॉक्युमेंट अशें हाडले की मुखावेलो मनीस. आनी इनफॅक्ट आनीक आमी जेन्ना कोणें ऑपोजिशनाक पळय आपयतात एखाद्या डिबेटीक, तेन्ना हांवें सदां पळयलां की तो मनीस विचारता BJPन कोण येतलो. कारण एक गिरीराज पै वेर्णेकर ताणें मरे एक आपल्यालो एक दरारो निर्माण केला. हें केन्नाच जायना. इनफॅक्ट हांव तुका सांगू, सत्ताधारी पार्टीचो, रुलींग पार्टीचो पळय जो स्पोक्स पर्सन आसता तो मातसो ताका हें आसता की आरे आपल्याचेर एक्यूज करतले, कारण सरकाराचे खुबशे सांगाडे कपाटान लिपिल्ले असतात. सो हे तुवें कितें म्हणजे हे तुका स्पोक्स पर्सन जावपाचें आशिल्लें काय तुज्या आंगार वजें पडलें? नाही, म्हाका दिसता सर, एक म्हणजे सगळ्याकीन पयली जी जर्नी सुरू जाली ती एक स्वयंसेवक म्हणून. एक्झॅक्टली. आणि जेन्ना तुम्ही स्वयंसेवक आसता तेन्ना म्हाका दिसता जें काम मेळत बरोबर ताजें तुमी म्हणजे यू हॅव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. आनी आतां सुद्दां म्हणजे आतां जे रिसेंट रिअपॉयंटमेंट जाले तातूंत IT सेलाचो प्रभार मेळ्ळा, जातून पार्टीचे व्ह्यूज कशा तरेन लोकां पर्यंत व्हरप किंवा ते मागीर डिजिटल मिडियम्स यूज आसप. सो प्रत्येक जी जबाबदारी मेळटा ती म्हाका दिसता हें करप. आनी सुरवात जेन्ना जाली म्हणजे म्हाका याद आसा जेन्ना एक ते म्हाका म्हणजे म्हजी डिबेटीची सुरवात म्हाका दिसता ती भुमिपुत्र बिलान सुरू जाल्ली. आनी जेन्ना ती डिबेट जाली तेन्ना सगळ्यांक दिशिल्लें की गव्हर्मेंट इज ऑन द बॅक फूट, ऑपोजिशन इज एग्रेसीव. हांवें एकूच प्रश्न केलो, हांवें म्हणलें यू मे हॅव क्वेश्चन्स अबाउट द बील, बट मुख्यमंत्र्याचे जे इंटेंट आशिल्लो तो आशिल्लो की ज्या लोकांक म्हणजे घरा आपल्या अधिकार मेळना तांकां एक मेळचो. नाव वेदर द बील वॉज वेल ड्राफ्टेड ऑर बॅड देर वॉज क्वेश्चनेबल, आनी आय थिंक इट वॉज अ प्रिटी नॉट सो वेल ड्राफ्टेड बील. पण ताजेर सुद्दां वचून एकदा जेन्ना डिफेंड केलें तेन्ना आय रियलायज की शेवटाक यू हॅव टू गो इन टू द इंट्रिकसीज ऑफ इट. म्हणजे आतां तुमी जशें भोमाचें सांगलें, जेन्ना तुमी लोकांचो एक खंय तरी उद्रेक पळयता तुमकां दिसपाक खूब सोंपें की सरकार हांकां बुलडोज करून एक कितें तरी सरकाराचो एजेंडा आसा. आतां तुमी सांगा म्हाका भोमा सारको थंय रोड बांदून सरकाराचो एजेंडा कितें आसा? आज तुमी मुद्दम पळयात, नॅशनल हायवे म्हणून जर तुमी पळयशात किंवा आमी मडगांव वतना पळयतात, आमी झूप करून पावतात, पण फोंड्या जर वतले जाल्यार आमी थंय अडकता. तसोच आज जो आर्ग्युमेंट चल्ला बोरये ब्रिजा खातीर, आज जर तुमी फोंडेच्यान जर त्या बोरये मार्गे वतले जाल्यार परत आमी अडकतात. आनी ही म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली अबाउट युअर ओन इंट्रस्ट, इट इज अबाउट नॅशनल इंट्रस्ट. म्हणजे आज जे मोदीजींनी म्हणलें, म्हणजे जे माननीय वाजपेयीजीन सुरू केलें गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल, की पोर्ट्स, रोड्स, विलेजीस, एवरीथींग शूड बी कनेक्टेड, ताका म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट आसा. आनी जेन्ना भोमाचो विशय जालो तेन्ना खुबदां अशें कळून आयलें की जे चितायताले लोकांक तांचे वेस्टेड इंट्रस्ट आशिल्ले. म्हणजे कोणाचें घर काकाच्या नांवार आसा, सो ते जो कंपेन्सेशन आसा ते काकाक वतलें म्हणून झगडटात. तर हांव म्हणटा कितें की शेवटाक तुमच्या काकाच्या, मामाच्या, आत्याच्या झगड्यान सरकार पडूंक शकना. सरकार हॅज टू सी द इंट्रस्ट ऑफ पीपल. म्हणजे आज जसो जुवारी पूल आसा, म्हाका दिसता इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रिजन, आज सगळे थंयच्यान वतात. आनी जशें आतां आमी काल पळयलें, म्हणजे आतां हांगा जो म्हापसा तो ब्रीज येता पर्वरी, एकदां तो जालो की जो मोपा वचपाचो जो एक गोंयकारांक आतां जो तो पर्वरी एक बाबा ब्लॉकान उरत काय म्हणून आमची जी मानसीक हें जाल्या तोय वतलो. सो म्हाका दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इज इम्पॉर्टंट. आनी JF केनेडीन एकदां सांगिल्लें, अमेरिका इज म्हणजे अमेरिका डजंट हॅव गुड रोड्स बिकॉज इट इज रिच, इट इज रिच बिकॉज इट हॅज गुड रोड्स. आनी म्हाका दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चराचो हो इकॉनॉमी खातीर आशिल्लो जो हें आसा. सो प्रत्येक वेळा यू गो इन टू द बॅक स्टोरी ऑफ एक बरें म्हाका तूं म्हणटा सामकें खरें. कशें जाणा लोकांक कन्विन्स करप, हांव सदांच व्यू पॉयंट मेळटा. सरकार अजून मेरेन सुद्दां एक जो दृश्टिकोन लोकांचो सरकार लोकांचे तकलेर थापता. एक न्ही NGO कडेन लोकां कडेन उलोवपाची एक सतत एक प्रक्रिया अनेक युरोपीय देशांनी NGO म्हणून NGO डिस्कशन्स अशी म्हणून एक मिनिस्ट्री आहा, ती सतत लोकां कडेन चर्चेचें एक दार उक्तें दवरता.
ताका लागून कितें जाता की परत परत वचून स्पोक्सपर्सनाक आपले सरकारचे समर्थन करचें पडना. सतत ही एक प्रक्रिया चालू उरपा जाय. दुर्दैवान ती जायना पळय. आतां सुद्दां आतां येदो व्हडलो आतां एसेंब्ली चालू आहा, एसेंब्लीन तो बोवाळ चल्ला की जे ल्हान ल्हान रोड आहा ते 15 मिटर रोड करतात. आनी बार्देस आनी पेडणे मांद्रे हांगा तर येदे व्हडले रोड कित्याक जाय. मागीर ताणे आरोप जातात की ना व्हडले व्हडले 5 स्टार येवपाचे आहात, व्हडले व्हडले कंपनीन जागे विकते घेतले तांकां वचपाक रोड करतात. सो तुका अशें दिसना की अशे तरेचे होच आतां तुगेल्याच विशयाक धरून वा की एक NGO आनी लोकां कडेन सतत डिस्कस करपी सरकारचे एक खातें आसचें. सर म्हाका दिसता आमी पणजे बसल्या सो आमकां बेस्ट एग्जाम्पल NGO इंट्रस्ट आनी फ्युचर हाजो आसा तो म्हाका दिसता दयानंद बांदोडकर रोड. दयानंद बांदोडकर रोड जेन्ना मनोहरभाईन वायडन करपाक घेतलो तुमकां याद आसा म्हणजे थंय चिपको आंदोलनां जालीं. काही एनवायरमेंटलिस्ट वचून झाडांक मिटी मारून किंवा सादे म्हणजे मनोहरभाई सनत ते आपल्या भाशणान सांगतालो म्हणजे खंय तरी पुलाक क्रॅक आयली म्हणजे फक्त तो डांबर सेपरेट जाल्लो जाल्यार खंय तरी भगदाड पडलें आनी तो ब्रिज आतां कोलॅप्स जातलो अशें जे ते NGO सर. हांव इतलेंच म्हणटा पळयलां कोंकण रेल्वेक जो पळय कितें विरोध जाल्लो ताजे नंतर लोकांनी कितली बरी ती सेवा केली. फक्त एक कितें जालें भायले लोक येवपाचें प्रमाण वाडलें. म्हणजे तें एक जे पळय कितें एक बॅलन्स जाय न्ही तो एक सरकारी दृश्टीकोन. हांव खंयच BJPच म्हणना खंयचेंय सरकारी ताका एक न्ही बॅलन्स विकासाचो सांबाळपाक कळपाक जाय. नाही पण सर आता कोकण रेल्वे तुम्ही पळया म्हणजे हांव नेवऱ्याचो ओरिजिनली म्हणजे म्हजें शिक्षण सुद्दां नेवऱ्या जालां आनी पयलें जे प्रपोज नेवरा रेल्वे स्टेशन म्हणजे आज जे नेवरा पंचायत आसा ताजे एक्झॅक्ट ऑपोजीट घर म्हजें. तर हांवें तेन्ना पळयलां न्ही ओल्ड गोवा नाका म्हणून आमचे नेवरे हाडले, आमचे लँड एक्वायर जाले म्हणजे म्हजे स्वताच्या फॅमिलीचे शेत एक्वायर जाले आनी हे सगळें जातकूच फक्त एका धर्माचो मुख्यमंत्री जेन्ना बदललो कोकण रेल्वे प्रोटेस्ट थांबली. म्हणजे दिस इज हिस्टॉरिकल डेटा. हांवूय जाणा हांवें तो सारको तो प्रकल्प आनी ताजो ऑपोजिशन सारकें फॉलोअप केला. तेन्ना सर परत प्रश्न येता की हे एनवायरमेंटलिस्ट हे एक्टिविस्ट काय हे धर्माच्या आड लिपून बरोबर राजकारण चलोवपाचो प्रयत्न करणारे लोक. पूण एक गजाल गिरिराज बाबू एक गजाल हांव मानता गोंयांतलो मरे कॅथलीक समाज हाका आरोप खूब जातात पूण ताजे इतलो एक्टीव सजग आनी गोंयच्या मोगान सामको तीव्रतेन काम करपी असो एक घटक म्हणून तो एकलो काम करता. आमी पयलीं म्हणटाले पळय फक्त साश्टीन बोवाळ करतात, फक्त साश्टीन ऑपोजिशन येता, प्रत्येक प्रकल्पाक ऑपोज करता. तुवें पळयलां तें आतां ऑपोजिशनाचें लोण मांद्रे सुद्दां पावलां. कारण लोकां भितर एक भंय आसा आमी अल्पसंख्याक जातले, आमी काबार जातले, आमकां भायर उडयतले. हो एक जो पळय हांव खंयची पार्टी म्हणून म्हणना पूण एक भितरल्यान तांकां एक गोंयांत न्ही एक जाला. कारण लोकसंख्या पळय गोंयकार आज 18-19 लाख मेरेन लोकसंख्या पावल्या तातूंत तितलो गोंयकार कितलो आसा. सो हें एक भंय न्ही हो कशें तरी करून म्हणून हांव म्हणटा की सरकार आनी लोक हांचे भितर एक सतत एक चर्चा सुसंवाद एक चालू उरपाची गरज. नाही म्हाका दिसता हांव खंयच्याच धर्माक दोश दिना. म्हाका दिसता प्रत्येक धर्माची एक वेगळी वेगळी बॅटल आशिल्ली. म्हणजे आमच्या गोंयांत सुद्दां म्हणजे पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट ब्रुटल हिस्ट्री इन इंडिया इज इन्क्विजिशन. आणि तेन्ना हिंदू समाजान ब्रेव करून म्हणजे आमचो धर्म आमचो देव आमचे सगळी म्हणजे आमची परंपरा कायमूय दवरल्यो. तर म्हाका दिसता प्रत्येक हाजे रेजिस्टन्साचे प्रतिका प्रत्येक धर्मान आसा. पण परत म्हणजे कोकण रेल्वेचें उदाहरण दिता. आज तुम्ही कनेक्टिविटी पळया आज कितें जालेलें कोळसो म्हणटात बरोबर. पण तुम्ही सांगा म्हाका आज जेन्ना किंवा जे हाजे इलेक्ट्रिसिटीचे काम जो तामदार प्रोजेक्ट जो अपूत जालो आज जर एक ग्रीड फेल जालो आज गोंया कडेन दुसरो ऑल्टरनेटीव ना. बरें हांव तुका परत आतां तुगेर येता गिरिराज पळय वेर्णेकार BJPचो स्पोक्सपर्सन आतां IT सेलाचो हो फूल टायम BJPचो एक खामो म्हणपा आतां. नाही म्हाका दिसता न्ही म्हणजे तुमी आतां हो विचारलो फूल टायम काय म्हणून ताजेर एक प्रश्न येता. एकदां म्हणजे खूब जाण म्हाका विचारता की तूं इतलो वायटपण घेता म्हणजे म्हजेर पर्सनल आरोप जाले म्हज्या वेटाचेर आरोप जाले सगळीं फकाणां जालीं. पण कोण जो पळय एक्टीव आसा काम करता न्ही ताजेरूच आरोप जाता. पण न्हय ते आसात सर. पण कशें आसा म्हजे विरोधकांनी मित्र आसात पण हांवें केन्ना सेटींग केलें ना. आनी ताजें सर एक आसा कारण आय डू माय ओन कन्सल्टींग वर्क. आय एडवायज लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज कमिंग इन टू इंडिया आनी आय हेल्प देम म्हणजे आय डोंट हेल्प देम विथ गव्हर्मेंट रिलेशन्स आय हेल्प देम विथ सेटींग अप किंवा तांचे जे कंप्लायन्सीस आसात तातूंत जाला कितें सर म्हजो गोवा गव्हर्मेंटा बरोबर 1 रुपयाचो बिझनस ना. तर म्हाका आज म्हणजे आज तूं इंडस्ट्री कन्सल्टंट म्हणून काम इंडस्ट्री कन्सल्टंट म्हणून इंडिपेंडंट काम करता म्हणजे एक तुजो रोल एज ए पॉलिटिकल हें खूब आहा. तूं दिसता सामको एक्टीव कारण तूं जे विशय घेता तूं खंय येता तेन्ना तुका एक दीस काम करचें पडटलें. कितें आतां सर थोड्या फावटी न्ही आय थिंक इट इज प्रॉब्लेम ऑफ कन्विक्शन.
Exactly. कारण वेन यू थिंक अबाउट द आयडियोलॉजी म्हणजे आज सुद्धा अशें न्हय की हांव म्हज्याच आमदारांच्या किंवा मंत्र्यांच्या विरोधात उलोवना म्हणजे म्हाका दिसता एटलिस्ट 3 ते 4 इन्सिडंट आसा वेर आय हॅव स्पोकन अगेन्स्ट अवर ओन मिनिस्टर्स. पण आता पयलीं जशें तानावडे सर आशिल्ले म्हणजे ही वॉज द वन हू एक्चुअली गेव मी द ऑपॉर्च्युनिटी टू बिकम स्पोक्स पर्सन. आणि केन्नाच म्हणजे अशें जालें ना की बाबा तांणी मागीर फोन करून म्हाका तुवें उलोवपाचेर म्हणजे मनोहर भाईचेर आरोप जालो. तानावडेक न्ही एक तें आशिल्लें तो समजून घेवपाक ताजे कडेन म्हणजे तांणी केन्नाच म्हाका याद जायना की तानावडे सरान सकाळीं फोन मारून विचारलें गिरी तूं काल हें कित्याक उलयलो. ना तानावडे कडेन आनी तानावडेक जेन्ना हांवें फोन केला आमकां डिबेटीक तुमचो बीजेपीचो मनीस जाय तत्परतेन धाडला. सो तातूंत कशें आसा सो मिडियान हो आमचो रिप्रेझेंटेशन आसपाक जाय. आनी थंयच खंय तरी म्हणजे जेन्ना हांव इंडिपेंडंट म्हणून वतालो पयलीं तेन्ना म्हाका तानावडे सरान फोन विचारलें आरे तूं शेवटी उलयताच आमच्या फावरान जाल्यार तूं वाय डोंट यू गो एज अवर रिप्रेझेंटेटिव्ह. सुरवातेक गॉन एज अ इंडिपेंडंट पॉलिटिकल एनालिस्ट बिकॉज हांव मदीं 5 वर्सान आशिल्लो गोंयांत. म्हणजे मनोहर भाईचें ऑफिस सोडीत पासून हांव CIAन गेलो दिल्ली. ताज्या मागीर हांव भारत फोर्जान आशिल्लो बाबा कल्याणी बरोबर इन पुणे. ते सोडून येतकूच मागीर अनफॉर्च्युनेटली आय लॉस्ट माय फादर. सो ते सगळं डिस्कनेक्ट जावन when I started coming back into social तेन्ना हांव started going as a independent consultant, independent panelist. आनी तेन्ना म्हाका तानावडे सरान आपयलो अरे शेवटी म्हणलो तूं वता आनी बऱ्या तरेन आमचे विचार म्हणटा जाल्यार आमच्याच खातीर कित्याक विचार म्हणटा. तशी सुरवात जाली. तुका कानावड्यान सारको सोदलो तुका मुखार हाडलो तुका पॉलिटिकल एक प्लॅटफॉर्म दिलें. पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्म दिल्ल्या बद्दल तांचो आदार. आनी परत म्हणजे हांव तुमकां सांगता की आज कितें जाता आज कॉन्फिडन्स येता उलोवपा खातीर. सी भंय केन्ना येता आयदर ही कॅन इकॉनॉमिकली क्रिपल यू और तुमचें कितें आसता. म्हजो प्रॉब्लेम की हांव नेवऱ्या जाल्लो म्हजो पॉलिटिकल बॅकग्रावंड ना. म्हणजे आज कशें जाता खूब जाणांचे बापायची बॅगेज आसता आनी कोणाची बॅगेज आसता म्हाका ती ना. त्यामुळे आय हॅव नथींग टू लूज. आनी दुसरें म्हणजे हांव सदांच म्हणटा म्हणजे म्हाका एक्चुअली म्हणजे आवय सदांच सांगता की अरे हे राजकारण सोड मातशें पोटा पाण्याचें चड जोडटलो म्हणून. पण जाता कशें सर इट इज कन्विक्शन. गिरीराज बाब राजकारणान रावप इज नॉट अ इजी थिंग. त्या राजकारणात रावप आनी तटे रावप म्हणटा पळय इज डेली फ्रस्ट्रेशन. तें पार्टी लिडर्स चेंज जातात बाकीचे चेंज जातात सत्ताधारीक आसता ऑपोजिशनान पावता हें सगळें सोंसचें पडटा. लोकांक तें दिसना. लोकांक टीव्हीचेर एक बरो चेहरा दिसता फायट एक करतात दिसता. तुका हें शक्य जाता. सर खूब जाणांक न्ही म्हणजे इवन आमच्या लिडरांक आवडचें ना पण म्हाका दिसता मागीर तो स्पोक्स पर्सन आसूं प्रेसिडेंट आसूं किंवा आनी कोण आसूं शेवटाक वी आर टेम्पररी पार्टी इज परमनंट. आनी म्हणून म्हणजे एक एकदां जाता म्हणजे एक एकदां तुमकां दिसता की यू कॅन रिलेट विथ दीस लिडर किंवा यू कॅनॉट वर्क विथ दीस लिडर. पण शेवटाक तुमी चिंतता कितें बरोबर की पार्टीचें कितें. इवन आज गोंयांत तुमकां मुद्दम विचारता म्हणजे खूबदां दिसता की बाबा चल्ला त्यो ह्यो गजाली जावंक जायना. पण जेन्ना तुमी ऑपोजिशना कडेन पळयता करेक्ट तेन्ना तुमकां भंय दिसता. तेन्ना तुमकां रियलायज जाता की एटलिस्ट ह्या पार्टी कडेन आयडियोलॉजी आसा. आज आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष आसत किंवा मुख्यमंत्री आसत हे सामके तळागाळांतल्यान वयर आयिल्ले युवा नेतृत्व जे म्हणटात आमी म्हणजे दामू नायक आसत किंवा दोतोर प्रमोद सावंत आसत हे तशे युवा लिडर म्हणून पार्टीन वयर सरिल्ले आसा. त्यामुळे एक आयडियोलॉजिकल कोर आसा. पण आज तुमी विरोधकांक पळया जनरली विरोधकांक पळयात तूं म्हणटा सामकें खरें काँग्रेस तिचे कडेन इतले सगळे आयुधां आहात बीजेपीच्या अगेन्स्ट उबे रावपाची झगडपाची सगळी म्हणजे जितले दारुगोळो आसपाक शकता न्ही ताचे कडेन एक स्पोक्स पर्सन ना जॉयन उलयतलो. पार्टी प्रेसिडेंटाक हांवें 2 वेळा फोन केला अरे मनीस धाड ताचे कडेन मनीस ना. म्हाका कितें म्हणटा कळना जी कितें सगळें हांव एक एकदां म्हणटा की ऑपोजिशनान आसप वॉज द बेस्ट टायम. एक्झॅक्टली. पण आज म्हणजे अगेन म्हणजे आय वील आयदर कितें म्हणटा तो बी इन बीजेपी ऑल माय लायफ और आय विल बी आउट ऑफ पॉलिटिक्स आय विल नेवर बी इन ऑपोजिशन. पण आज सुद्धा दिसता एक तू सारको बीजेपी 100% दॅट इज 100% शुअर की ॲटलिस्ट प्रोफेशनल बीजेपी स्पोक्स पर्सन न्ही प्रोफेशनल नाही आम्ही म्हणून सांगले नाही आमची इट इज आयडियोलॉजी इट इज अवर कन्विक्शन. आज दिल्ली जर तुम्ही पळयशात म्हणजे नरेंद्र मोदीजींचे नेतृत्व अशें काँग्रेस कोणाचें सांगूंक शकता सारकें. आणि जे लास्ट 11-12 वर्सां भितर जे काम जालां म्हाका दिसता ताज्या खातीर दॅट इज वेअर बीजेपी इज अ पार्टी विथ अ डिफरन्स. पण हांवें तुमकां म्हणलें तशें थोड्या फावटी येता फ्रस्ट्रेशन पण देन यू रियलायज की दीस पीपल आर टेम्पररी पार्टी इज परमनंट. बरोबर. गिरीराज एक स्वाभाविक प्रश्न तुका कोणी मुलाखत तुजी घेतना विचारतलो तुजो राजकारणांतलो गुरू कोण. म्हाका दिसता आमचो राजकारणांतले इन्स्पिरेशन आनी गुरू एकूच तो म्हणजे मनोहर भाई पर्रीकार. म्हणजे आय वॉज बॉर्न इन 84 सो तुम्ही जर पळयशात यू आर सो यंग 84 सो जेन्ना मनोहर भाई फर्स्ट टायम मुख्यमंत्री जालो तेन्ना हांव 16. सो जेन्ना राजकारण मातशें समजूंक लागलें तेन्ना मनोहर भाई वॉज द रायझींग स्टार. आनी तेन्नाच्यान फुडें येवन म्हणजे आय नेवर थॉट आय वील गेट दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. आनी हांव शिकला नेवऱ्या आजमाने हायस्कुलान ताच्या नंतर मुस्टिफंडान आयलो.
पण केन्नाच दिसून नाशिल्लें की मनोहर भाई बरोबर काम करपाची चान्स मेळटलो. पण 2012 म्हणजे मनोहर भाईन ती संद दिली आणि आय थिंक आफ्टर दॅट लायफ हॅज बीन डिफरंट. त्यामुळे आय ओ माय सक्सेस माय म्हणजे कितें म्हजी जी कितें नजर आसा किंवा इवन शिकपाची म्हणजे भाई सदांच सांगतालो अरे तुमी कितें करता जाल्यार एक खंयचो डॉक्युमेंट आयलो पयल्यो चार पानां वाचूं नाका म्हणटलो मदल्यान सुरू करा. म्हणजे म्हाका याद आमी वी वर एक्सपोजींग सम स्कॅम भाई ऑपोजिशन लिडर आसतना म्हाका म्हणपालो तूं तें करूं नाका डेट ऑफ ऑर्डर केन्ना मेळ्ळा ती पळय आनी कंपनी फॉर्म केन्ना जाल्या ती पळय. जर कंपनीज फॉर्म बिफोर द ऑर्डर वॉज गिवन तुका मला कळटलें की दीस इज अ स्कॅम. तर भाईची जी ती नजर आशिल्ली म्हणजे आमी म्हणजे वी कुड नॉट इवन गेट 2% ऑफ इट बट इवन दॅट 2% तुका कितें खंयचो गूण आवडटा ताजो खूब गूण आशिल्लो तो अभ्यासू आक्रमक ताजे कडेन एक ते तो पळय कितें जोश आशिल्लो आनी लोकांक तो पळय जो चेतयतालो तेंच आज राजकारणांत दिसती पडना आनी तागेलो एक तो उजळ म्हणजे एक स्वच्छ चेहरा. नाही म्हाका दिसता खुबदां कशें आशिल्लें मनोहर भाई हॅड एवरीथींग टू बॅक इट अप. म्हणजे एक म्हणजे द अमावंट ऑफ टायम ही वूड गिव. दुसरे तो म्हणजे ज्या तरेचे बारीक म्हणजे हांव तुमकां म्हणजे मातशें हें जाता कॉम्प्लिकेट जातलें बट फॉर एग्जाम्पल मिल्क स्कीम जेन्ना सुरू जाल्ली इन्सेंटीव स्कीम की अमक्या लिटरेचर मेळटलें आनी जेन्ना गोंयांत अमूल आयलें सगळें जालें आतां रोल आउट करपाचें जालें. एक दीस म्हाका अकस्मात भाईचो फोन आयलो ही वॉज डिफेन्स मिनिस्टर. अरे म्हणपालो पण ती स्कीम आसा पळय ताजेर गोवा डेरी एंड एनी अदर बरयला काय म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें हांव चॅक करता. जेन्ना चॅक केलें ताजेर एनी अदर नाशिल्लें. सो म्हणपालो पयलीं ती ऑर्डर तुमकां एमेंड करची पडटली नाजाल्यार जातलें कितें फार्मर वील स्टार्ट पोरींग टू द सोसायटी एंड दे वील नॉट गेट द इन्सेंटिव्स. म्हणजे इतल्या म्हणजे जे हांवें मिस केलें डायरेक्टरान मिस केलें सेक्रेटरी एनिमल हजबंड्रीन मिस आउट केलें पॉसिबली त्या टायमचो मिनिस्टर म्हाका याद जायना कोण आशिल्लो तो पण मनोहर भाईन दिल्लीच्यान लक्षांत आशिल्लें. सो तांचो जो तो अभ्यासू हें आशिल्लो सो म्हाका दिसता ही हॅड एवरीथींग गोईंग फॉर हिम. म्हणजे भाई आय हॅव सीन न्हय म्हणजे तो केन्ना एक दीस म्हाका म्हणजे स्टार्टींग एकदां विचारलें भाई रातची 12 कितें जाली भाई म्हणलें फाल्यां कितल्यांक येवं ना तूं लेट यो म्हणलो 6:30 सुमार. म्हणजे 6:30 जर लेट आनी हांव जेन्ना गेलो सकाळी 6:30 आनी हांव जेन्ना पावलो भाई ऑलरेडी आशिल्लो मला तो 4:45 येवन बसलो. एक्झॅक्टली. इवन तूं गेले तूं ताजे बरोबर कितलो वेळ दितालो तुका तो कितलो तुजे कडेन वेळ मागतालो आनी तें दिवप तुका कितलें कारण कशें आहा तूं तेन्ना यंग भुरग्यांक कशें आसता एक सांजचे खंय तरी या रे पार्टी आसता सिनेमाक या गर्लफ्रेंड आसता खुबश्यो गजाली आसता सो तूं तेन्नाच्यान राजकारणांत झोकून दितालो. नाही म्हणजे 2011 जेन्ना आमी फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स केले एक्झॅक्टली आनी ताज्या नंतर एट वन पॉयंट ऑफ टायम भाई कडेन संबंद आयलो. भाई म्हणपालो तुमी जे तेन्ना भाईचे पणजी फर्स्ट आशिल्लें ताका तुमी सपोर्ट करा आनी ताज्या नंतर आमी मागीर धाकट्यो मिटिंग्स करपाक लागले राजधानी हॉटेलान वेर वी स्टार्टेड शोईंग वॉट भाई हॅज डन फॉर पणजी आनी विथ फूल प्रूफ की बिफोर एंड आफ्टर. तेन्ना म्हाका दिसता भाई कडेन म्हजो संबंद येवपाक लागलो आनी मागीर जेन्ना ऑफिसान आशिल्लो ऑफकोर्स भाईन म्हाका विचारलें की तुका खंयचें डिपार्टमेंट तुका आवडटलें. हांवें सांगलें एग्रीकल्चर. म्हाका म्हणलो तुका कळटा फार्मींग. हांवें म्हणलें ना पण म्हाका दिसता म्हणलें की फार्मरांक जर आमी कितें करूंक शकत जाल्यार म्हणून जेन्ना कृषी कार्ड जालें किंवा ह्यो मिल्क इन्सेंटीव स्कीम जाल्यो तातूंत एटलिस्ट आमी लोकांक हेल्प करूंक शकले. तुका तो विशय तसो खबर नाशिल्लो पूण तुवें मागीर अभ्यास केलो. हांवें अभ्यास करून मागीर वॉट एवर म्हणजे अगेन म्हणजे जेन्ना मनोहर भाई आशिल्लो हांव अशें सांगूंक शकना की आय कूड एडवायज हिम ऑन समथींग बट जो भाईचें विजन आशिल्लें तें फॉलोअप करप किंवा एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड्या फावटी डेमोलिश करचें पडटालें कारण थोड्या डायरेक्टरांचे रेजिस्टन्स आसतालें. प्लस कितें आशिल्लें 2012 वॉज आफ्टर दोज टर्बुलंट 7 years म्हणजे वेर पॉसिबली गोवा सो द वर्स्ट गव्हर्मेंट. सो ताज्या मागीर एडमिनिस्ट्रेशनाकूय काही संवय पडिल्ली तर तातूंत मातसो हेल्प करूं. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ भाईज बिगस्ट इनिशिएटीव कृषी कार्ड A to Z कृषी कार्ड मागीर आमी बसून ते जे जेलांत बरोबर बसून ते कशें रोल आउट करपाचे आनी प्रत्येक वेळा म्हणजे ऑफकोर्स विथ भाईज गायडन्स. तर म्हाका दिसता ती एक वेगळें आशिल्लें म्हणजे आनी भाई वॉज अ ग्रेट टिचर म्हणजे इवन डिफेन्सान सुद्दां ती DPP जी आशिल्ली डिफेन्स प्रोक्युरमेंट प्रोसिजर भाईन स्वता बरयला. एक एडमिरल लाल म्हणून आशिल्लो. हांवें एक दीस भाईक म्हणलें भाई म्हणलें ही इज व्हेरी गूड बिकॉज ही हॅज रिटन प्रिवियस DPPs. भाई ताका 5 आपयतालो बंगल्यार तो बावडो रावतालो गुरगांव आनी तो एक्स रिटायर्ड रियर एडमिरल तो सकाळीं 5 येतालो बिकॉज भाई यूज टू चॅक पॅरेग्राफ बाय पॅरेग्राफ. तर म्हाका दिसता ती जी कमिटमेंट आसा न्हय म्हणजे हांव खूबदां म्हणटा की पीपल से की हू वील फील भाई शूज आय फील दोज आर शूज दॅट कॅन नेवर बी फील्ड. तो एक आयकॉनीक एक फिगर जावन वन्स इन अ लायफ टायम. पॉलिटिकल ते तुका दिसता पॉलिटिक्स अशें करप जे पर्रीकारान केल्लें तें घास मारून एक खंयची गजाल करप म्हणटात पळय
तो एक ध्यास आसता आनी तो सामको म्हणून आज BJP जे लोकांनी नांवां आयकनाशिल्लें ते आज BJP इतले पावराचेर 33 मेंबर्स आसात येदी व्हडली पार्टी जाल्या फक्त गोंयांत न्ही देशभर हें सगळें लिडरशीप तूं पळय म्हणटा आतां तसो जावप शक्य ना हें कशें म्हणजे आतां आनी कांय वर्सांनी अशे तरेचो मनोहर पर्रीकार आशिल्लो हें यंग जनरेशनाक सांगल्यार पडटलें नाही म्हाका दिसता ते मागीर आमच्या सारके लोक जांकां म्हणजे एक्चुअल संदी मेळ्ळी भाई बरोबर काम करपाची वी वील हॅव टू टेक इट टू द पीपल की भाईचे कशें आशिल्लें कारण खुबदां कशें जाता सर म्हणजे आतां जे फर्स्ट टायम MLAs बी आसा बरोबर जांणी सरकार पळयला दे डोंट नो हाव इट इज टू बी इन ऑपोजिशन सारकें म्हणजे म्हाका आतां एका आमदारान सांगिल्लें की जेन्ना आमी विरोधकान आशिल्ले एक मामलेदार सुद्दां आमदाराक टायम दिनाशिल्लो एक एकदां सामकें खरें पण तेच आज कशें जालां आज एक रुलींग आमदाराचो फोन वचप सो खूबदां कशें जालां सर आमच्या इवन मनोहर पर्रीकाराक आमी पळयलो ऑपोजिशनान तो जेन्ना आशिल्लो न्ही तेन्ना मदीं असो काळ आयलो की हे पार्टी सत्तेर येवंकूच शकपाना म्हणून तातूंतल्यान ती पळय कितें उडी मारून सामकें घास मारून मुखार वचपाची पळय जी धमक आनी ती एक चिकाटी ती मनोहर पर्रीकाराक आशिल्ली जे इवन म्हणजे 2012 सुद्दां जी म्हाका आमकां दिगंबर कामतीवळ फाटल्या इलेक्शनान दिसूना अरे तुजे कडेन आशिल्लें वातावरण तुका आसा तूं बऱ्या तरेन काम करून मुखार सर म्हणून ते एक ऑपोजिशन लिडराक पळय जें कितें कितें म्हणटा एक लढवय्येपण जाय पळय न्ही तो रेर आनी तो पर्रीकारा कडेन आशिल्लो पण म्हाका दिसता तो काँग्रेसीचो प्रॉब्लेम आसाच म्हणजे आतां जो दिसता Exactly. ज्या तरेन लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणजे आतां पयर हांव पळयलें की अध्यक्षान तांच्या त्या MLAच्या अगेन्स्ट बरयला किंवा म्हणजे हें जें चल्लां सगळें किंवा विरोधक एकमेकाचो बद्दल विश्वास ना फक्त आपुणूच आपल्याच्याच भोंवतणी उजवाड घेवप दुसऱ्याक उणें लेखप आपल्या पार्टीन दुसऱ्याक काबार करून कट करून उडोवप आनी आपल्याच छबी वयर करप हें फक्त काँग्रेसीन जावं शकता म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल आपाच्या एका MLAक फक्त बाबा फुडल्या खेपे बाणावले कितें जावंक शकता म्हणून ताका अलायन्स जाय किंवा कोणाक फातोर्डा जाय किंवा आनी कोणाक सांताक्रूज जाय एक्झॅक्टली तर म्हाका दिसता आज प्रत्येकाचे पण सर एक आसा तातूंत म्हणजे एटलिस्ट विदीन द BJP म्हाका दिसता तें ना एटलिस्ट जे पार्टी म्हणून ऑर्गनायझेशन पूण हांव तुका तेंच विचारपाक सोदता दे लूक एट अ लार्जर पिक्चर म्हजो फुडलो ते आज ज्या पद्दतीन हें हांव फाटल्या 10 वर्सां पळयतां BJPचे मूळ सदस्यां परस भायल्यान आयिल्ले विशेषतः काँग्रेसीन आयिल्ले जे पळय लोक आसात ते चड जाले पर्रीकार सुद्दां आज आशिल्लो जाल्यार मातसो ताका अरे अशें तरेन जावपाचें तर तुमकां अशें जायना जे पक्षाचे खातीर सामके खडेगाठपणान उबे रावतात की अरे हें जें पळय कितें कळ्ळें तुका हें कोण रे बाबा पक्षाची ध्येय धोरणां आमी एक वेगळ्या कारणा खातीर हाडिल्लीं आनी आतां पक्ष वाडटा पूण पक्ष वाडटकीर जे चड चेहरे दिसतात ते भायल्यान आयिल्ले दिसतात आनी ताका लागून मदीं मदीं कन्फ्युजन जातात 2019 जेन्ना तो फर्स्ट मास मुवमेंट जालो आय वॉज व्हेरी क्रिटिकल ऑफ इट म्हणजे आय रोट इवन आर्टिकल्स नॅशनल डेलीजान बरयले माय कमेंट्स गॉट पण आज दिसता की जर 19 पॉसिबली आमी सरकार वचूनी आमी हो कॉम्प्रमायज करचे ना म्हणून ठरयलें जाल्यार 2022 सरकार येवपाक कठीण आसपाची कारण दे वूड हॅव ट्रायड टू म्हणजे तांचे कडेन एडमिनिस्ट्रेशन आसपाचें आणि काँग्रेस इज रुथलेस विथ एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे आमी जेन्ना फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स केला आमी पळयलां आमकां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉर्थान कशें आनी तेन्ना SY कुरेशी आशिल्लो इलेक्शन कमिशनर ही केम एंड बिल्ड आउट म्हणजे ताणें सांगलें की जे फोगाचे जे कितें डिसिजन्स आसतली ती सेंट्रल इलेक्शन कमिशन इतलो कॉम्प्रमायज्ड काँग्रेसीचो एडमिनिस्ट्रेशन आशिल्लो म्हणजे तो IAS ऑफिसर हालींच सेक्रेटरी टू गव्हर्नर म्हणून रिटायर जाला तो सर्वपक्षीय पण आमकां जितले सतायले ताणें पळय तें आमकां खबर आसा तर अशा परिस्थितीन तर खंय तरी म्हाका दिसता हे कॉम्प्रमायज जाता पण हांवें पयलींच म्हाका दिसता आन्सर केला की खूबदां जाता की लॉट ऑफ दीस पीपल वील बी टेम्पररी पार्टी इज परमनंट आनी जेन्ना अशें काही समर्थन तांचे हे जे पळय भायल्यान आयात केल्ले लोक आहात तांचें समर्थन करता आसतना किंवा ते पार्टीन आसतना ऑफिशियली किंवा अनऑफिशियली तांचें समर्थन तुका मातशें हें जायना तूं कांचवेना वचचो हांव पार्टीचे डिसिजन सपोर्ट करता तांकां केन्नाच करिना कारण म्हाका दिसता दॅट इज नॉट माय जॉब इज टू अल्टिमेटली डिपेंड बरोबर तुमकां याद आहा सर तुमी सगळ्याकीन फर्स्ट डिबेट जेन्ना हे 8 जाण आयले बरोबर फर्स्ट डिबेट तुमी गेल्ली आनी तुमकां याद आसतली की तानावडे सराक तुमी कॉल केलो तेन्ना ही वॉज इन अ मिटींग आनी ही सायड हांव गिरीक धाडटा म्हणून बरोबर तर तेन्ना सुद्दां आय डिफेंडेड द डिसिजन आय डीड नॉट डिफेंड एनी ऑफ देम की हांव तांचे आय वील वाच फॉर दर इंटिग्रिटी म्हणून कारण आमी जशें म्हणटा न्ही 2007 ते 2012 वॉज पॉसिबली द वर्स्ट गव्हर्नमेंट आनी देर इज नो डावट ऑन म्हाका एक सांग राजकारणान आसत्या मनशाक आपल्याक दिसता आपण वेचून येवचो आपण विधिमंडळान पावचो लोकसभेन पावचो तुजें अशें कितें ध्येय आसा म्हणून हांवें म्हणलें सर म्हणजे म्हाका दिसता म्हाका तशी इलेक्टोरल राजकारणाची व्हडली इच्छाय ना
ओके. आणि त्यामुळे म्हणून मला सांगलें ना म्हणून पूण एक एकदां न्ही हांव न्ही पयलींच्यान अशें पळयता. आमी जेन्ना कॉलेजीन आशिल्ले आमकां दिसतालें राजकारण म्हळ्यार अन्याया विरुद्ध आवाज उठोवप म्हणून राजकारण येवप. आतां फक्त तिकेट मेळोवपाक आमदार जावपाक आनी खूब पयशे करपाक लोक येतात. हांव तुजे कडेन तशें पळयना, पूण तुजे सारको अभ्यासू मनीस राजकारणांत आसप म्हळ्यार ताणें विधिमंडळान आसपाक जाय काय ना. हांव फक्त जिखून येवपाक जाय अशें ना, राज्यसभा आसा आनी ते कोणा तरी जाका उलोवपाक येना जो 5 वर्सां एक शब्द काडना हाका धाडचे परस तुजे सारको अभ्यासू मनीस गोंयाक रिप्रेझेंट करता हें पळोवपाक आमकां आवडटलें. नाही सर, कशें आसा म्हणजे कोणें जर म्हाका फाटीं विचारलेलें की तूं स्पोक्स पर्सन जावपाक सोदता काय म्हणून, माय आन्सर इट वॉज नॉट इवन ऑन माय मायंड. तशें तुमकां सांगलें तशें म्हणजे तानावडे सरान ती ऑपॉर्च्युनिटी दिली आणि दॅट इज हाव इट स्टार्टेड. त्यामुळे फाल्यां कितें बरयलां पण म्हजो इलेक्टोरल किंवा अशें विधिमंडळान वचपाचें आय हॅव नो एम्बिशन. फाल्यां आज तुमकां परत सांगता न्ही, आज फाल्यां जर पार्टीन सांगलें की बाबा तुजें नाका आमी देश सेवा करपाचें आनी खंय करतात म्हणजे आय स्टार्टेड विथ द संघ, आज पार्टीन आसा फाल्यां ना. हांवें परत सांगलें तशें आय विल नॉट जॉइन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी. इट विल बी आयदर बीजेपी ना. पूण तुजे मनान इल्लें तूं फ्रँकली उलय रे, आज तुजो बरो वाडदिवस Absolutely. जें कितें आहा तें तूं सांगपाक जाता की बाबा आपल्याक दिसता पळय म्हत्वाकांक्षा वेगळी आनी आपल्याला बाबा एक मनांतल्यान भितरल्यान आसा आपूण राजकारणान काम करता, राजकारणान आपण अभ्यासू प्रवक्ता म्हणून वता. ताच्या आतां फुडें आपल्याक IT सेल मेळ्ळा, आपल्याक ह्या पक्षान रावपाचें, आपूण निश्ठावान म्हणून रावतलो अशे वेळार संदी मेळपा जाय अशें मनशाक. काय भायल्यान येता तांकां सतत पक्षान दीत रावप. नाही, म्हाका दिसता सर भायल्यान भितरल्या परस जे आमच्या सारके कार्यकर्ते आसा पार्टी दॅट विल ऑलवेज बी द बॅकबोन ऑफ द पार्टी. करेक्ट. म्हणजे ते मागीर जे कितें आसा म्हणजे आणि जेन्ना गरज पडटली तेन्ना जो कोर आसा कार्यकर्ता दॅट इज BJP's बॅकबोन. आणि दीस इज हॅपनिंग नॅशनली सर. अशें न्ही की फक्त म्हणजे गोंयान घडटा, तर थोडे कॉम्प्रोमायजीस करचे पडटा. पण म्हाका दिसता एज फार एज एम्बिशन इज खरेंच ना. म्हणजे आशिल्लें जाल्यार म्हाका सांगपाक कांयच नाशिल्लें. बरोबर. पण बाबा एक विधानसभेन म्हणजे आज तुमी केन्नाच पळोवनासतले की हांवें खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून नर्चर करून खंयची वकलां वाटली, खंयचे तांदूळ वाटले अशें केन्ना करूं ना. किंवा म्हणजे इवन इनफॅक्ट हांव पयर कोणाक तरी सांगतालो म्हणजे इवन दिल्ली आतां म्हणजे इतलो जो इवन म्हाका एका राष्ट्रीय लिडरान सांगचें की गिरीन आपल्याक घेवन सांगलें की आपल्याक हे पोझिशन जाय. बरें, म्हाका म्हजो तुका निमाणो प्रश्न. हय. तूं समर्थन करता आसतना जेन्ना व्यासपीठार वता एका पॅनलाचेर बसता तेन्ना मायक तुजे मुखार आसा तूं खडेगांठपणान सत्ताधारी पार्टी BJP आनी BJPचे मंत्री सरकार हांचें समर्थन करता. थंय एकदां तरी तुका दिसलां की हें बाबा हें तांचें चुकलां आनी तूं लिडराक वचून सांगलां हें तुमचें चुकलां पळय हां तुमकां आपूण शिटकावणी दिता. म्हाका दिसता तुमी हो प्रश्न अध्यक्ष किंवा मुख्यमंत्र्यांक विचारा, स्पेशली मुख्यमंत्र्यांक. म्हणजे म्हाका दिसता हांव जितल्यो कंप्लेनी मुख्यमंत्र्यांच्या बेचाऱ्याच्या तकलेर दवरता तितले म्हणजे आणि ही म्हणजे विथ ऑल ड्यू क्रेडीट टू हिम वाय टुडे ही इज द पोल अराउंड हुम द कार्डर रिवॉल्व्स इज बिकॉज तो आयकून घेता. आणि अशें खूबदां जालां की पत्रकारांचें आयकून घेता, पत्रकारान टिका केल्यार जाल्यार तो सामको थंडपणान आयकून घेता. हाका ताका एक कितें तरी तशें पर्सिवरन्स आसा. आणि आय हॅव गिवन हिम समटायम्स द मोस्ट अनप्लेझंट फीडबॅक. म्हणजे तुम्ही दोतोराक केन्नाय विचारा, आय हॅव नेवर म्हणजे दोतोर तुम्ही बेस्ट केल्या म्हणून केन्नाच ना. म्हणजे म्हज्यो सगळ्यो ज्यो मॅसेजी आसता की दोतोर हांगा खंय तरी आणि म्हणजे अगेन म्हणजे हांव सांगता की आय एम अ सामान्य कार्यकर्ता, तो एका राज्याचो मुख्यमंत्री, बट तरी आसतना ही हॅज दॅट ह्युमिलिटी टू लिसन, एक्नॉलेज आणि अशें खुबश्यो गजाली ताणें करेक्टूय केल्ल्यो आसा. कारण खुबदां कशें जाता एडमिनिस्ट्रेशनान फॉर मुख्यमंत्री इट इज इम्पॉसिबल न्ही, पण जेन्ना तांच्या नजरेक येता कितल्योश्योच गजाली म्हणजे आज हांव सांगूंक शकता की खंय सुद्दां जर कितें चूक वताशें दिसत आनी जर मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडत ही एटलिस्ट इमिजिएटली एन्श्योर्स की देर इज अ कोर्स करेक्शन. थँक्यू गिरीराज बाब. जें कितें म्हाका जाय आशिल्लें तें तुका विचारलें आनी तुवें म्हाका बरें फ्रँकली जापो दिल्यो. प्रवक्तो कसो आसपाक जाय, राजकीय कार्यकर्तो कसो आसपाक जाय, ताचे भितर प्रामाणीकपण, आपल्या राज्या बद्दलची भितरल्यान एक लोकतबाय, भितरल्यान एक अन्याया विरुद्ध आवाज उठोवपाची एक क्षमता आनी तांक ही तुजे कडेन आसा. तें तुजे भितरलें जें पळय कितें कीट आहा न्ही ती सांबाळून दवर. नाही सर, तुम्ही ज्या तरेन म्हणजे जे काही डिस्क्रिप्शन दिलें म्हणजे खरेंच म्हणजे तुम्ही म्हाका म्हणजे आमी तुम्ही जाणा म्हणजे आमी खूबदां पॉलिटिकली वी हॅव डिसएग्रीड, बट तो डिसएग्रीमेंट यू शूड नॉट मूव बियॉन्ड द स्टुडिओ अशें म्हाका सदांच दिसता. आनी त्यामुळे तुम्ही जे म्हणजे खरेंच म्हणजे आय एम ग्रेटफूल. थँक्यू आज गिरीराज बाब, तुका परत एकदा वाडदिवसाची परबी दिता. आनी एक राजकारण बरें वायब्रंट जावचें आनी गोंयचे खातीर तें राजकारण चलचें अशें उमाळे तुजे कडेन आहात, आमचे कडेन आहात, ते आमी दोगूय जाण म्हणून फुडें व्हरया. डेफिनेटली सर. धन्यवाद. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक TV.